दिवाळीच्या तोंडार पुराय गोंयांत आडमेळ्या पावसान हजेरी लायली। पणजी राजधानी सयत बार्देस, दिवचल, सत्तरी तशेंच दक्षिण गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड्या सयत पावसान फांतोडेर हजेरी लायली। फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 58.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। बुधवार आनी बिरेस्तारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला, देखून नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां। सध्या गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्त चालू आसा। बुधवारा फांतोडेर पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून राष्ट्रीय खेळाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। म्हापशेच्या पेड्या हॉकी मैदानाच्या छप्पराक जाल्यार गळती लागल्या। काल रातच्यान गडगड आणि जगला मारतालीच आयज सकाळी 5 वरांच्यान पावसाक सुरवात जाल्या आणि सगळ्या आख्या गोंयभरात भरपूर पावस पडला आणि सगळ्यात चड पावस पडला तो म्हटल्यार दाबोळी वाठारांत। आणि IMDन अशें जाहीर केला की आयज आणि फाल्यां येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा, जाल्यार सगळ्या म्हणजे गोंयकारांनी सतर्क रावपाक जाय। कारण म्हटल्यार आयज आणि फाल्यां हो पावस आसतलोच। महत्वाचे म्हटल्यार आता 2 दिसांनीच दिवाळी येवपाची आसा आणि नरकासूर लोकांनी जे करपाक सुरवात केलेली ताचेर खंय तरी उदक शिपाडला अशें दिसून येता। सगळी कडेन जर आमी पळयत जाल्यार नरकासुराची भुरग्यांनी तशीच तयारी केलेली, ते सगळे भिजून गेल्यात। आणि आता सध्या नॅशनल गेम चलता, तांचे जे होल्डिंग आसा ताचेर सगळ्याक चिखल पडून चिखल कालो जाला काय कितें अशें आमकां सुद्दां दृश्य पळोवपाक मेळटा। जाल्यार आयज आनी फाल्यां 2 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा, जाल्यार सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवपाक जाय। कारण म्हटल्यार आयज आनी फाल्यां 2 दीस भरपूर पावस आसतलो अशें सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर।